पाडवो संसार पाडवो जालो की 1 महिनो आम्ही उपवास पाळटा. काय आम्ही भायल्यां कांयच आम्ही खायना, फक्त घरचें जेवण न्हावन धुवन म्हणटा घरचें जेवण. त्याच्यानंतर आम्ही अमास जशी ही जाली की आम्ही 5 दीस हांगा तळार रावता सगळे. आनी जेवण बिवण करचें जाल्यार सगळें न्हावन काही फळार करचो जालो जाल्यार तुका न्हावन धुवन सगळें वलें आंगार खावपाचें. भायर खंय मागीर भोंवंक बी तशें गेले जाल्यार येवन समज न्हावन परत कपडे भिजोवन परत आहा ते भितर तळान भितर येवपाचें. आनी सगळें खाण सगळें वलें आंगार तुका. खाण तुका मागीर भायर आमी कांयच खायना, सगळें काय तें करून तळार काय तें खावपाचें. जेवण म्हण काय म्हण सगळें तुका 5 दीस असो आमचो मजेन उत्सव कसो आमचो 5 दीस चलता. आनी तेच्या नंतर आमी सगळे न्हेसोन खामरोन म्हणटा तशें हें करून तुका कपडे न्हेसोन आमी पयलीं हांगा हेतूर वयता. आमी हांगा जल्म्या कडेन आमच्या देवा कडेन पयलीं. तेच्या नंतर आमी थंय घाराणें बोल्लें घालता देवीचे हेणी तुका. तेच्या नंतर आमी हेच्या कडेन शांतादुर्गे कडेन वयता. शांतादुर्गे कडेन वचून थंय आमी घाराणें बोल्लें घालता. आनी तेच्या नंतर आमी परत हांगा तळार एके मजेन सगळें रावात. आतां हे आमी काय जाल्यार पाण्याची सोय ना म्हणून आतां ही आमकां नळाची सोय जाल्या. आनी आमी आतां सगळे मेळोन हे आमकां एक मंडप बांदला. थंय मेळोन आमी सगळे रावता. आनी नवो धोंड आहा न्हू ताका 1 म्हयनो उपास आसता तुका शिवराक कांयच खायनासता. 15 दीस तो आपल्याक निवळ आसता. आनी तो आपले एक वात बरोबर आमचे दिसा पासून निवळ शिवराक रावता. तो आमचे एक नेम चालू आहा. आनी हें आमचें जे भरभाट हें चालू जाला, हें मंडप मोठो जाला, लोकय बरे जाले आमकां म्हायती आमची बरोबर आमकां येता. आनी आमी जात्रेक वचनारे मनीस त्या नवो धोंड आहा ताका घेवन 5 जाण वयता. ताका तेजें आंगण आहा तितूय आमी देवी कडेन वचत तेचे ताका मानून घेता. आनी फुडें तेजे आमच्या आंगणाचो सामील जाता. देव ताका माफी